साकाचे मॅप तयार केले इंडियाचे आणि त्याच्या साइडीक आम्ही पणट्यो लावून आम्ही आमच्या वीरांचे नमन केले। मेरा माटी मेरा देश हेचो मेन उद्देश म्हटल्यार मिट्टी को नमन आणि वीरों को वंदन तांकां याद करपाक लागून आमी हो प्रोग्राम धरिल्लो आणि बऱ्या भशेन हो प्रोग्राम आमी पार पाडलो। पयलींचो साक आसलो तेका कट केलो इंडियाचे शेपीन, त्याच्या वयर मागीर माती घातली सगळ्यांनी, मागीर त्याच्या वयर जे मूग फुगात घातलेले ते तेचेर घातले आणि मागीर 2 दिसांनी ते रुजोवन येयले। मागीर कितें केलें? मागीर तेची पणट्यो बी पेटोवन ठेवून सायडीन। नमस्कार, हांव स्वाती आरुंदेकर, गव्हर्नमेंट हायस्कूल मुळगांवची मुख्याध्यापिका। तर आता आयोजित जाल्ल्या कार्यक्रमान आमचे मेरा माती मेरा देशात ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हाच्या अंतर्गत आम्ही एक बारीकसो उत्साहात आमच्या स्कुलान घडोवन हाडिल्लो आणि तातूंत मोठ्या प्रमाणात आमकां अशें दिसलें की मेरा माती मेरा देश हातूंत सगळ्या आमच्या वीर सोल्जरांक कशे तरेन आमी नमन करचें ह्या खातीर आमच्या भुरग्यांनी एक बारीकसो आमच्या देशा खातीर एक बारीकसो तयार केल्लो आसा। तर ते हे सगळे आमचे टिचरी आनी आमची भुरगीं तुमकां सांगतली। मेरी माटी मेरा देश हो कार्यक्रम साजरो संपूर्ण भारतभर जाता, तसो आमच्या ह्या शासकीय माध्यमिक विद्यालय मुळगांव हांगासर हो कार्यक्रम आम्ही व्हडा उमेदीन साजरो केलो। आमच्या ह्या स्कुलाचे हेडमिस्ट्रेस स्वाती आरुंदेकर हांच्यांनी म्हजेर ही जबाबदारी दिल्ली हो कार्यक्रम संपूर्णपणे यशस्वी करपा खातीर, आणि जी आमी संकल्पना मांडली ती भारत देशाच्या नकाशाचेर मूग रुजत घालून एक ग्रीन इंडिया अशी एक संकल्पना आमी मांडलेली। संपूर्ण हरित भारत अशें ताका आमी म्हणू शकता। आणि हरित भारतान आणि ज्या संकल्पनेंतल्यान ह्या आमच्या देशा खातीर जे कितें ज्या वीरांनी किंवा ज्ञात अज्ञात स्वातंत्र्य सैनिकांनी आपले प्राण बलिदान केल्ले आसा, शिवाय ज्या देशान आमी रावतात त्या मातीची आमी शपथ घेवन त्या मातीक आमी वंदन करून नमन करून हो कार्यक्रम संपूर्ण भारत देशभर साजरो करता आणि त्याचोच एक भाग म्हणून आमच्या स्कुलान आमी तो साजरो केलो। संपूर्ण भारत देशाची जी सीमा आसा त्या सीमेक आमी पणट्यो लायल्यो पेटोवन आणि सगळ्या स्टाफान तो आमी सेलिब्रेट केलो। भुरग्यांनी अतिशय उमेदीन तितून हिरिरीन भाग घेतलो आणि ही संकल्पना आमच्या मनापासून आणि मनांतल्यान आमी देशा समोर आमी मांडटा आणि म्हणून आयज हो आमी सगळे जाण जे जमलेले आसात ते आमच्या स्कुलांतल्यान एक उपक्रम आमी जो कितें राबयल्लो हे सगळ्यांक ज्ञात जावचें कळचें म्हणून मेरी माटी मेरा देश या संकल्पनेनुसार मॅडमीन आमकां अप्रोच केले आणि सांगले की आमकां कितें तरी इनोवेटिव्ह करपाक जाय म्हणून। सो कितें तरी तुमची आयडिया दिया। आमी रावन चिंतून एट लास्ट आमकां मॅडमीनूच सजेस्ट केले की भारत देशाचो जो नकाशो आसा तो कट करून आमी ताचेर माती घालून कसली तरी रुजवण काडपाची आणि ती ग्रीनरी दिसतली पळय ते पळोवपाक बरें दिसतलें अशें म्हणून मॅडमीचें सजेशन घेवन आमकां तिची जी संकल्पना आसली ती लायक जाली आणि आमी मागीर आमचो ड्रॉइंग दिवकर सर आसा तांकां सांगले की अशें अशें आमकां करपाक जाय म्हणून। सो सरान टायम वेस्ट न करच्या पयलीं रोखडो दुसरेच दिसा आमकां इंडियाचो मॅप जो आसा तो आमकां आउटलेट मॅप काडून दिलो साकाचेर विथ द हेल्प ऑफ स्टुडंट्स आणि ताचेर मागीर आमी भुरग्यांच्याच मदतीन माती घातली आणि मूग फुगत घालून तेची रुजपाक म्हणून ते घातले आणि हे करत आसतना आमकां आमचो स्टाफ जो आसा तो टीचिंग एज वेल एज नॉन टीचिंग स्टाफ सगळ्यांचाच हातभार लागला। Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.